विधानसभा बरखास्त करपाची जी चर्चा चालू आसा तो विषय थांबोवपाची गरज आसा। सरकारान ॲडव्होकेट जनरला कडल्यान मत मागयला आनी जाय जाल्यार ताचेर निर्णय जातलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी सांगला। आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। जी चर्चा आता चालू आसा ती म्हणजे असेंब्लीचो टायम पिरियड, पण म्हाका दिसता की हेच्या संबंधातले सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट्स आसात ते जजमेंट्स जर पळयत जाल्यार सुप्रीम कोर्टान हेच्या संबंधातले प्रेसिडेन्शियल रेफरन्सीस आन्सर केल्ले आसात आनीक तेच्या संबंधान एक क्लियर कट खरें म्हणजे आमी अशें म्हणया की एडवायजरी अंडर आर्टिकल 143 ही सुप्रीम कोर्टान दिल्या आनी तेजे प्रमाण हो जर निर्णय आसा की आत्तां नवें ही असेंब्ली डिजॉल्व करची काय ना हो विषय जो आसा हेजे संबंधातली आनी चर्चा जावपाची गरज ना। सरकारूय तेच्या संबंधान सरकारान ॲडव्होकेट जनरला कडल्यान तेच्या संबंधातली ओपिनियन जे आसा मागिल्लें आसा आनी तेच्या संबंधातलो निर्णय जर गरज पडली जाल्यार त्या संबंधातलो जातलो।